अध्यादेश काढून गोंयांत मायनिंग सुरू करपाची फायल दिल्ली कितलो तेंपूच जाली एटर्नी जनरलाच्या कचेरेंत कुसता. सरकार आनी अधिकारी ती फुडें धुकलूंक सोदिना म्हूण प्रुडंटान बुधवारा रिपोर्ट एक्सपोजे केल्लो. नॅशनल मिडिया रिपोर्टांतल्यानूय ही गजाल क्लियर जाली. बीजेपी सरकारान झाकून दवरिल्लो कोमो उक्तो जाल्ल्यान खवदळ. आमी सगळे ताका मेळपाक हो जो कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लो आसा आनी आमी जे अमेंडमेंट मागला MRD आनी गोवा दमन एंड दीव कन्सेशन एवोल्युशन एक्ट 1987 ते अमेंडमेंटाची प्रोसेस तुमी कंप्लीट करपाक जाय. गरज पडली जाल्यार आमचे डेलिगेशनान आनी जे गोंयचे खासदार आसात, मिनिस्टर आसा आनी मायनिंग डिपेंडंटाचे एरियेचे आमदार आसा तेंचे सगळ्यांचे एक डेलिगेशन तुवें दिल्ली व्हरून हो विशय क्लियर करपाक जाय. लॉ मिनिस्टर किंवा प्रायम मिनिस्टर कोणा कडेन आसा तेजे कडेन डिस्कशन्स करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करता अशें म्हणटा आमी रिक्वेस्ट. ताणें रिप्लाय सांगला की बाबा आमी एक मिटींग फुडल्या आठवड्यात दिल्ली अरेंज करपाचे प्रयत्न करता. आमी तेंचे कडेन स्टेक होल्डरा कडेन उलोवन ते कशें हे आसात पळय तांचे त्या प्रमाणे उलोवन आमी फुडल्या आठवड्यात कितें तुमकां सांगता. आमचो प्रोसेस आमी क्लियर केल्लो आसा. आमी जे पयलीं पासून ठरयल्लें आसा की आज आमी हांगा मेळ्ळ्या सोमारा चड करून आमी सारदी हो आमचो गोवा फॉरवर्डचो सरदेसाय आसा तेजे कडेन आनी सुदिना कडेन आयदर वे दोगा कडेन कोणा कडेन एक कडेन वयतले आनी मंगळारा एकटे कडेन वयतले आनी आमी सरळ तांकां रिक्वेस्ट करतले की बाबा ही मायनिंग जर गोंयच्यो सुरू जायना जाल्यार तुमची पार्टी म्हणून तुमी आमकां सपोर्ट करतले की ना. जर सपोर्ट करतले आनी सरकार जर केंद्र सरकार आनी स्टेट गव्हर्मेंटान ऑलरेडी प्रपोजल पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट अजून काय करिना. गव्हर्मेंट तुमचेच आसा, तुमी सपोर्टिंग गव्हर्मेंट आहात. तुम्ही जर तेजेर प्रेशर करिना जाल्यार तुम्ही सरळ सांगात हो जर विशय सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आमी सरकाराचो पाठिंबा काढून घेतले अशें जो पर्यंत तुम्ही सांगनात तोपर्यंत प्रेशर डेव्हलप जावचो ना. आनी तुमकां जर अशें दिसता की तुमचे लोक तुमच्या बरोबर रावपाक जाय, पार्टी बरोबर रावपाक जाय, तुमी हें डिसिजन घेवपाक हें आमी तांकां कन्वे करता. राष्ट्रवादी म्हणटा ह्या सरकारान इतलो तेंप गोंयकारांक पिशेच केल्यात, आतांय पिशे करपूच चल्ला. तुमचो गव्हर्मेंट आहा सेंट्रलान, आयज तुमचे कडेन कितें आमकां गोंयांत कितें करूंक जायना. आतां हेजेर उलयताले कितें वेदर गव्हर्मेंट इज एफिशियंट. जे फायनली जे सगळे मायन डिपेंडंट कोण आहाय तेणी लास्टा तुमचे कडेन मागलें सेंट्रलाक वचा आनी ऑर्डिनन्स ऑर्डिनन्स काड. आयज ऑर्डिनन्साचेर देखून कितें परिस्थिती रिजेक्ट केली खबर. सो ही परिस्थिती हे भशेन गोंय तर जाली जाल्यार फुडले दीस बरे येतले ते कांयच पावना. पण हाका जबाबदारी म्हणटा तो जो आयज गव्हर्मेंट आहा हे गव्हर्मेंटान करपाचें. सगल्यांनी एश्युरन्स दिला मरे, जे सगल्यांनी एश्युरन्स दिला की आमी मायनिंग स्टार्ट करतले पूण कांयच ना. आनी हो फ्युचर म्हाका दिसना हे भाशेन आयज जो गव्हर्मेंट आहा गव्हर्मेंटान इल्लोसो प्रयत्न करपा जाय, त्रास काडपा जाय. आनी लोकांक जेन्ना सांगता आसतना लोकांक सारकें सांगपा जाय वेदर मायनिंग स्टार्ट जातलें जावचें ना. मायनिंग पीपल्स फ्रंट आनी बार्जवाल्यांकूय हे रिपोर्टाचो शॉक. गोंय सरकारान खरे खोटे घेवन लोकांक फुडो करचो म्हूण बार्जवाले मागतात. I'm shocked to see the news what is carried out by the local newspapers regarding rejection of ordinance by the centre. The Goa government has to give clarification to the stakeholders on this issue. An amendment to the MMDR Act 1987 is the only solution left for early resumption of mining issue. गोयचे खासदार मंत्री इतलो तेंप जाले आनी अजूनय गोंयकारांक हेंच सांगीत आसात. मायनिंगेचेर चलता न्ही अजुनूय काही सेंटराचे तुमच्यान सगळे सेंटर प्रयत्नशील आसा आनी मागीर एक 15 दीस भितर ह्या निर्णय जातलो, पॉझिटिव्ह जातलो अशी आशा दवरया. लोकसभा वेंचणुके मेरेन मायनिंगाचो दिल्लीत झाकून दवरिल्लो कोमो थंयचे मिडियान एक्सपोज केलो जाल्यार गोंयांत मुख्यमंत्री पर्रीकार जाता नजो करून मायनिंग जाळवणदारांच्यो बसका घेवन फक्त हवा करता. मात पर्रीकाराच्या पत्रांक दिल्लींतल्यान हयकारूय ना आनी न्हयकारूय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.